नमस्कार. आयच्या डिबेटीच्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. प्रधानमंत्री गोंया येतात आणि सदांच म्हणटात की गोंय हें मोदी खातीर लकी. मागीर गुजराताचे मुख्यमंत्री जावपाची गजाल आसूं 2013 भितर तांकां भाजपाचे प्रचार प्रमुख करून खंय तरी तांची प्रधानमंत्री पदाची जर्नी आसा ती सुरू करपाची आसूं, किंवा आतां 2014 भितर प्रधानमंत्री जातकच गोंय हें पयलें राज्य ज्या राज्याक प्रधानमंत्री विजीट करतात. हाजी पयलीं दिल्ली सोडून ते आनी खंयच्याच राज्या भितर गेल्ले नात. ताका लागून हें पयलीं राज्य थंय ऑफिशियली प्रधानमंत्री म्हणून विजीट करतले. सो गोंय आनी मोदी हांचो संबंद खूब लागींचो आसा. पूण त्याच बरोबर भाजपान जी कांय आश्वासनां दिल्लीं वेंचणुके पयलीं ती कितली पुराय करप आतां शक्य आसा, कितली शक्य नात, आनी ही जी विजीट आसा प्रायम मिनिस्टराची तातूंतल्यान कितें साध्य जातलें हाचेर आमी भासाभास करतात. 3 मानेस्त आसा म्हजे बरोबर. पयले आसात ते भाजपाचे फुडारी आनी आमदार सुभाषबाब फळदेसाय, स्वागत. दुसरे आसात ते म्हजे बरोबर ज्येश्ठ पत्रकार आनी लोकमताचे सद्गुरू पाटील, स्वागत. आनी तिसरे आसात ते म्हजे बरोबर काँग्रेसीचे फुडारी आनी आदले युथ काँग्रेस अध्यक्ष संकल्प आमोणकार. सद्गुरू, सुरवात तुजे कडच्यान करता. कितें दिसता मोदी आनी गोंय मोदी खातीर लकी अशेंच सगळे समीकरण फाटले आमी 10-12 वर्सां पळयतात. तातूंतल्यान तो येता पयलें राज्य प्रधानमंत्री जातेर जी विजीट करता. किती अपेक्षा दवरपाची आनी किती अपेक्षा दवरपाची न्ही? ना, इलेक्शनाच्या वेळार आश्वासनां दिल्ली म्हणजे मायनिंग पॅकेजचो एक विशय आशिल्लो, गोंयांक स्पेशल स्टेटस मेळोवन दिवपाचो एक विशय आशिल्लो, आनी ड्युअल सिटीजनशिपाचो विशय आशिल्लो. तशें पळोवपाक गेल्यार तिनूय विशय हे बरे आव्हानात्मक अशे, म्हणजे ते एकाच स्ट्रोकान सोंपतले किंवा एकाच हातूंत शब्दान ते आश्वासन पूर्ण जातले अशें शक्य ना. पण एक अपेक्षा दवरपा सारको लिडर मोदी निश्चितूच आसा. आनी गोंयचे हे तिनूय जे विशय आसा ते खूब जटील आनी गुंतागुंतीचे. तातूंतल्या तातूंत मायनिंग पॅकेज ओके सोंपें आसा अशें म्हणूं येता, आनी मुख्यमंत्री पर्रीकर हांकां हे विशय पूर्ण कळयले आसा. सो तेंच्यांनी जर मोदी मुखार गंभीरपणे हे विशय मांडले आनी ताचो पाठपुरावो केलो तर पंतप्रधान निश्चितच गोंयांक न्याय दिवं शकतले. ही आश्वासनां तिनूय तशी पूर्ण जावं शकता. तुजी म्हणणे मायनिंग पॅकेजीच्या बाबतींत आशा दवरपाची, हय, आनी ड्युअल सिटीजनशीप आनी स्पेशल स्टेटसाच्या बाबतींत कितें अनाउन्समेंट जातली अशी अपेक्षा धरप ना. ना, तत्काळ जातले अशें म्हाका दिसना. हय, दीर्घकाळान सुट्टले प्रश्न अशक्य ना, पण आतांच जातले किंवा आतांच ते आश्वासन दितले अशें म्हाका दिसना. आनी तातूंत अर्थय ना, कारण ते विशय तशे सोंपें ना, वयल्या वयर दिसता अशें ना. रिझम्पशन ऑफ मायनिंग आनी मायनिंग पॅकेज जे इमिजिएट अनाउन्समेंट जावं शकता, जावपा जाय. संगप कितें दिसता, कारण काल तर अनाउन्समेंट जाली, नवो ब्रिज येता, जुवारीचेरूय अनाउन्समेंट जावपाक शकता. इतले सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स येतात, टुरिजमाचे मेजर प्रोजेक्ट्स येतात सरकार येतकीर. तुमी ह्या गजाली कडेन कशें पळयतात? हो जो एक रेटो आसा जो आतां विकासाचो सुरू करपाचो एक हावेस दाखयता सरकार, ह्या रेट्या भितर तुमी टिकतले आनी फाल्यां तुमी कावंटर कशी करतले इतली सगळी ह्या गजालींक? पळय, आतां जशें इलेक्शनाच्या पयलीं खुबशीं आश्वासनां दिल्लेलीं आसा, ते मागीर आतां डिस्कस उलयला अशें सद्गुरू पाटीलान मायनिंगाचेर हेजेर उलयलेलें आसा. स्पेशल स्टेटस आसा. इवन तुमकां खबर आसतलें हे मायनिंगाचो जो पॅकेज दिवपाचे जे लागून पयलींच्या गोवोरमेंटानूय प्रयत्न केल्लो आनी जो चालू आसलेलो प्रयत्न बँके कडेन हेंचेर उलोवप आसलेले, बट आजून पर्यंत मायनिंगाच्या बाबतींत तर हो आतां न्यू गोवोरमेंट जाल्ल्याक आजून काय हेजेर कसलें डिस्कशन जावना. या ना हेजेर बाबा कसलें आश्वासन मेळ्ळां की बाबा मायनिंग पॅकेज हे गोंयकारांक मेळटली, जे इफेक्टेड लोक आसा हेजेर प्रधानमंत्री येतलो तेन्नाय मेळटलें अशें दिसना. तो म्हाका तर हांव मागता कितें लोकांक मेळची म्हणून मायनिंगाची पॅकेज, कित्याक जे आयज लोक त्रासान पडलेले आसा सो बेगीनच्या बेगीनची मेळची म्हणून. मी एक आशा धरता कितें बाबा जो आमचो प्रधानमंत्री गोंयान येता हे ताणें एनावन्स करचें म्हणून. सो मायनिंग पॅकेज आनी तशेंच तेज्या भितरूय स्पेशल स्टेटस आसा पळय हेवूय गोंयांक मेळचें म्हणून. कित्याक लागून तुमकां म्हणटा मुगडास करून दिता कित्याक इलेक्शनाच्या पयलीं सुद्दां आमचे एनवायरमेंट मिनिस्टर आसा गोंयचे मॅडम एलिना, तिणेन सुद्दां म्हटलेलें कितें जर आमचो सरकार येयलो, भाजपाचो सरकार जर दिल्ली येयलो आनी मोदी जर प्रायम मिनिस्टर जालो जाल्यार आपल्याक फूल गॅरंटी आसा कितें आमी गोंयाक आमचे स्पेशल स्टेटस मेळटलें. आनी जर आमच्या गोंयाक स्पेशल स्टेटस मेळना आमचो गव्हर्मेंट जाल्यार आपूण रिजायन जातली, इतले पर्यंत सुद्दां तेणेन म्हटलेलें आसा. सो वीच इज ऑन द रिकॉर्ड. सो हे दोनी गोश्टी बरोबर बाकीची सुद्दां खुबशी गोश्टी आसा कित्याक आयज लोकांनी जे BJPक जिखोवन दिल्लेले आसा ते दुसरी गजाल प्रायस हायक आसा,
एम्प्लॉयमेंटाचो इश्यू आसा कित्याक हे लोकांक तेंच्यानी आश्वासन दिलेलें कितें प्रायस हायक आसा तो कमी करतलो म्हणून जशी मागीर ती बारीकशी भाजी जावं तांदळाचेर जावं एसेन्शियल कॉमोडिटीज आसा तेजेर आसलेले खुबश्या बायलांनी आनी युथांनी सुद्दां BJPक ह्या फावटी वोट केल्लो कित्याक अपेक्षा धरून कितें बाबा आमकां एम्प्लॉयमेंट मेळटलें बायलांनी जो गॅस सिलिंडराचो प्रायस वाडलो तो इश्यू आसलेलो बाकीचो इश्यू आसलेलो बट आयज ते सगळे इश्यू आयज पर्यंत थंय आसा सो आमी एक उमेद धरता कितें बाबा जो प्रधानमंत्री येतलो तेणें हेजेर सगळ्यांचेर जे गोंयकारांक टायम दिवपाक तयार आसात आमी टायम दिवपाक तयार आसा आनी ताका टायम मेळपाचो तेजो रायटूय आसा कित्याक आतांच तो इलेक्ट जावन जालो प्रधानमंत्री बसला सो ताका म्हाका दिसता कितें तो गोंयान येताना गोंयान एक बरी खबर मेळटली आमकां गोंयकारांक लागून कित्याक फर्स्ट स्टेप ते घेवंक शकता एक 2-3 इश्यूचेर घेवंक शकता जे मायनींग पॅकेज आसा कित्याक आयज मायनिंगेक लागून खरेंच तीन स्टेप्स घेवच्यो ही अपेक्षा एक 2-3 तरी कित्याक ताका सदांच तुमी म्हटलं अशें गोंय हो लक्की आसा गोंयसूनच तेणें सगळे आपले स्टार्ट सो फर्स्ट तो स्टेटीन येता ती गोंयान येता सो गोंयकारांचे एक बरें करून तो वयचो हांगरसून अशी आमी तेजे कडसून अपेक्षा धरता कितें गोंय लकी विकी म्हणून जो आसा ताजो कितलो फायदो जातलो गोंयकारांक आनी अल्टिमेटली तुमी दोनी पॅनलिस्टांक आयकले संकल्प सुद्दां खंय तरी पार्टी लायन सोडून मुखार वचून गोंयकारा खातीर एक अपेक्षा दवरता तुमचें डिस्कशन जालें आसतलें तुमच्याय कडच्यान प्रधानमंत्री कार्यालयाक इनपुट्स गेले आसतलीं किती अपेक्षा दवरपाची गोंयकारांनी आनी कितें तुमी सांगपाक शकतात की सद्याक इतली अपेक्षा दवरनाकात इतली दवरात हें इतले बेगीन जावचें ना हाची क्लॅरिटी जर आयलें जाल्यार बरें जातलें बरोबर आसा गोंय हें सदांच मोदीक लक्की हें संपूर्ण देशभर जाणा जातात हालो दुसरी बाजू आसा मोदी हो सदांच गोंयाक लक्की ठरपाक जाय आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान पावलां पडपाक जाय आनी एक बरी घडवणूक घडून आयिल्ली आसा ती म्हणजेच गोंय लक्की म्हणपा खातीर आनी गोंयचेर विशेष लक्ष केंद्रीत केलें म्हणपा खातीर तुमी सांगला तशें गोंयाक ही पयलीच भेट जावन आसा पयलीं राज्य सामकें पयलींच राज्य आसा जे पंतप्रधान पद हातान घेतले नंतर सगळ्यांत पयलीं परत एक फावटी आमी देवाक जसो नवस करतात तसो नवस फेडपा खातीर परत गोंयान भितर मोदी येता म्हणटच ते एक बरो दृश्टिकोनांतल्यान येतात आनी एक व्हडलो प्रोजेक्ट बरोबर घेवन येतात तो म्हणजे सादारण ते 500 कोटीच्या वयर मांडवी पुलाचे फावंडेशन घालतात ज्वारी पुलाचो आमी हें करूं येता तांचे कडच्यान अपेक्षा करूं येता सुरवातेक जेन्ना आमचे म्हणजे एक 30-40 वर्सां पयलीं रोटी कपडा मकान हो एक आमचो मंत्र आशिल्लो की सगळ्यांक रोटी मेळची मकान मेळचें कपडो मेळचो आयज त्यो प्रायोरिटीज उरलेल्यो नायत कारण रोटी कपडा मकान हें गोंयचे खातीर नवें कांय ना गोंया भितर तसो कोण ना आयज गोंयच्यो प्रायोरिटीज बदल्ल्यो आसात आमकां एम्प्लॉयमेंट जाय आमकां बरें पर कॅपिटा इनकम वाडलेलें आसा क्वॉलिटी लायफ आमकां जाय आनी हाच्या खातीर गोंय संपूर्ण देशा भितर अग्रेसर आसा आनी त्या प्रमाणान ह्या भागाची उदरगत जावपाक जाय आमी बिहार आनी गोंय कंपेर करपाक शकना म्हणून आमकां कांय विशेष अशे स्पेशल स्टेटस म्हणा स्पेशल स्टेटसान आमी जरी मॉनिटरी गेन्स फायनान्शियल गेन्स कांय करपाक शकले ना जर जाय जाल्यार गोंय राखून दवरपा खातीर खुबशे मुद्दे तातूंत भितर आसात आमी जर सांबाळून दवरले जर जाय तीच आमची गिरेस्तकाय जातली म्हणून आयज पर्यंत सरकार आमचें आयलें विशेष आमी पळयल्यो त्यो ज्यो सर्वसामान्याक म्हणजे रिलीफ दिवपा सारक्यो पॅकेजीस आमी केल्यो हाचेर आमी समाधानी मारपाक शकना ती पुण्य आमकां चड वेळ तक धरून दवरपाक शकचे ना आतां आमकां विशेष एक परमनंट प्रोजेक्ट्स करचे पडटले इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड ऑन करचो पडटलो जाचे खातीर मोठ्या प्रमाणान पयशांची फायनान्शियल जी तरतूद जाय आसताली ती गोंयच्या सरकारा कडेन नाशिल्ली गोंयचें सरकार सामकें सकयल आशिल्लें जे काँग्रेसीच्या वेळार जे पळय मिसमॅनेजमेंट जालें तातूंतल्यान आमी रिबिल्ड जावपाक शकले ना आनी आयज आमकां एक मोठो आदार दिसता केंद्रा कडल्यान कितें म्हणटा तुमी म्हणटा की जुवारीचेर कॉन्क्रीट एश्युरन्स मेळटलें मेळपाक जाय म्हणजे ते जर आमी इनपुट्स दिल्ले आसात आनी ते इनपुट्सांतल्यान ज्वारीचेर येवपाकच जाय कळ्ळें इट इज अ नीड ऑफ आवर कारण आमी पळयतात की 15 वर्सां पयलीं हांव पणजे कामां वता तेन्ना आमी देंवून फेरीबोटीन वताले तो पूल मोट्टो म्हणून त्या वेळार बोवाळ जाल्ली अजून पर्यंत त्या पुलाचेर दुर्लक्षच आसा पुलाचें नशीब आनी गोंयकाराचें नशीब म्हणून तो आयज परत आमकां करपाक मेळ्ळा कितले वेळ आमी आमच्या इंडस्ट्रीक येवपी ते ट्रक्स जे आसतले जावं मोठी हेवी मशिनरी आसतली कितें आसा ते कितले वेळ आमी डायवर्ट करीत रावतले आमकां ताजो इम्पॅक्ट कळना दुसरी मायनिंग पॅकेजीच्या बाबतींत कितें अपेक्षा आसा आमचे मायनिंग पॅकेजीच्या बाबतींत आमी व्हेरी व्हेरी पॉझिटिव्ह आसात कारण गोंयच्या सरकारान जे हे घालून दवरिल्लें आसा प्लॅनिंग करून दिल्लें आसा तें फक्त एक्झिक्युशन करपाचें एक्झिक्युशन करपा खातीर आमकां फंड्स लागतले
आमी पटोवन दिल्लें त्या वेळच्या केंद्र सरकाराकय जे काँग्रेसीचे किंवा युपीएचे सरकार आशिल्लें त्या वेळारय पटोवन दिल्लें की तुमी तुमच्या खिशांतले काडून दिनाकात पूण आमचे जो रेव्हेन्यू तुमी कलेक्ट केल्लो आसा तातूंतल्यान पोर्शन ऑफ दॅट आमकां दिया म्हणून आनी हो आमचो हक्काचो पयसो हो जर हक्काचे जर परत आमचो जो इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय जाल्लो आसा ताका पुनर्स्थापीत करपा खातीर किंवा हांगा इन्फ्रास्ट्रक्चर करपा खातीर आमचे जे रस्ते आसात ते बाजारांतल्यान आनी वस्तींतल्यान कित्याक वचपाक जाय स्पेशल कॉरिडोर करपाक जाय ह्यो गोश्टी मायनिंगाक रिलीफ दिवपा खातीर आसतल्यो शेवटाक मायनिंग बंद कित्या खातीर जाता की लोकांक त्रास जाता म्हणून लोकांक त्रास जायनासतना मायनिंग काडपाक जाय बरे शिस्तीन वचपाक जाय तुम्ही कितें म्हणटात सो मायनिंग पॅकेज इन्फ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट मांडवीची म्हणून अनाउन्समेंट जाल्या आनी जुवारी ह्यो 4 मेजर गजाली गोंयकार अपेक्षीत दवरपाक शकता निश्चितपणान की हो जो इन्फ्रास्ट्रक्चराचो जो भाग आसा डू यू थिंक दॅट वील बी द फोकस ऑफ द गव्हर्मेंट नाव कारण मेजर जे प्रोजेक्ट्स आशिल्ले अशे व्हडले जे फाल्यां एक 5 वर्सां जेन्ना सरकाराक कंप्लीट जावन परत सरकार इलेक्शनां वता तेन्ना यू नीड सम सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स जे तुमकां दाखोवन मागीर ते सामके जाहीरनाम्याचे छापपाक बी बरें दिसतात ते फोटो छापलो की जाहीरनाम्याक एक वजन येता अशे प्रोजेक्ट्सांचे आतां कंप्लीट फोकस आसतलो अशें दिसता सरकाराचो एक दिसता की कल्याणकारी योजना ज्यो आशिल्ल्यो वेलफेअर स्किम्स त्यो गोंयांत तश्यो खूब जाल्यो आणि बऱ्यापैकी चालू आसा आणि काही बऱ्यो योजना म्हणजे जांकां दाद दिवपा जाय अशा प्रकारच्यो योजना आसा सुमारे 600 कोटी रुपया सरकार खर्च करता त्या योजनांचेर आता ह्या फुडें प्रायोरिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आसपाकूच जाय परंतु कशा प्रकारचे प्रोजेक्ट्स आसचे हाचेरूय एक विचार जावपा जाय म्हणजे ओगीच इन्व्हेस्टमेंट खूब जावपा जाय म्हणून महाकाय प्रकल्प उबे केले आणि तांचो वापर मर्यादितूच जालो अशें नाका लुसोफोनिया जे उबे केला साधन सुविधा हाचो आमी वापर कितलो करता हो एक प्रश्न येता जे इतले प्रचंड गुंतवणूक करून हे केली परंतु गोंयांत जितलो वापर जावपा जाय सातत्यान तो जायना त्याच्या खातीर मागीर मेंटेनन्सा कडेन दुर्लक्ष जाता अरबी समुद्राचेर आमी वास्को ते दोनापावल असो हे बांदतले पूल अशें दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आसतना घोशणा जाल्ली म्हणजे ती गरजूय नाशिल्ली त्या प्रोजेक्टाची परंतु घोशणा जाली आता जो पूल येता मांडवी कडल्यान तो मांडवीचेर 3रो पूल आसा ट्राफिक जर पळयली सगळी तर निश्चित गरज आसा परंतु मांडवीचेर अशे पूल आनी बांदतूच रावतले काय असो प्रश्न येता कारण बेती पणजी पूल आसो तो मांडवी पेक्षाय म्हाज्या मते पयली गरजेचो आशिल्लो प्रायोरिटी आशिल्लो आनी सरकारान जाहीर केल्ले की आपण पणजे बेती पूल बांदतले परंतु तो कॅन्सल केलो किंवा फाटल्यान दवरलो ओ कोकिरो कडेन हे बांदपाचे आशिल्ले ते फ्लायओव्हर तोय फुडें वचूना पणजे खातीर मास्टर प्लॅन काडलो ताजेर प्रचंड चर्चा जाली त्या मास्टर प्लॅनांतली एक तरी गोष्ट इम्प्लिमेंट जाल्या काय ते सीसीपीन सांगची किंवा सरकारान सांगची जावना कारण साधे पार्किंगचो विषय आसा पणजेंतल्या पे पार्किंग आमी मार्गी लावं शकना पे पार्किंग करपा जाय आशिल्लें तातडीन मांडवी पूल जाता हाचें स्वागत आसा जावपाकूच जाय पण अशा प्रकारचे महाकाय आनी खूब महागडे प्रोजेक्ट बांधले की प्रायोरिटी प्रोजेक्ट जावपाक जाय हय अशें म्हाका दिसता संकल्प फाल्यां हांवें कितें तुका विचारिल्लो तो प्रश्न हे जर प्रोजेक्ट कंप्लीट जाले जाल्यार मागीर तुमचो आर्ग्युमेंट कितें आसतलो कारण काय तुमी स्वागत करत रावतले सामके बरे भशेन सारके हांगा मेन मुद्दो आसा म्हणटा तो आयज लोकांक जे इफेक्ट जाल्लेले आसा ते इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हे सगळे म्हाज्या हिसपान सेकंडरी आयज गरज आसा लोकांक ते मायनिंग बेल्टाच्या लोकांची आयज मेन कितें आसा जे ट्रकवाले आसा जे मशिनरीवाले आसा जे बार्ज ओनर्स आसा हांकां जे आयज त्रास जाल्लेले आसा आनी लास्ट 2 वर्सां आयज ते बँकींग हप्ते भरपाक पावना थोड्यांची बँकेन तांकां नोटीस धाडला घराक अटॅचमेंट धाडलेले आसा जे घरान तेंच्यांनी मॉडगेज करपाक दिलेले आयज थंयसून पयलीं लोकांक भायर काडूंक जाय कित्याक आयज सगळ्यांक प्रश्न मोठो प्रश्न आसा तो मायनिंगाचो इफेक्टेड लोकांचो कित्याक जे पर्यंत म्हाका आसा पयल्या गव्हर्मेंटान जी मिटींग जाली ऑल नॅशनलायज बँके कडेन आनी ते एग्री जाले एक 30% रिलीफ आमी आमच्या सायडीकसून दितले हे एग्री सुद्दां जाल्लेले आसा बाकीचो पयसो आसा तो गव्हर्मेंटान दिवपाचो सो असो हे लोकांक पयलीं त्या त्रासांसून भायर काडलो कितें अमावंट आसा लोकांची आयज जे मेन गरज आसा लोकांची गरज आसा हे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट येवचे हेजी गरज आसा लोकांक बट सुभाष एक व्हेरी क्रुशल पॉयंट मांडटा तो म्हणटा की आतां आमी वेलफेअर स्किम्स चालीक लायल्यो Now the perspective of government should shift from welfare schemes to infrastructure. Welfare scheme असली ती कोणाक लायला तुम्ही चालूक हे मायन इफेक्टेड लोकांक लागला फक्त ट्रकवाल्यांक लागलेले आसा ते तांकां जे 6 जाण 8 त्याचे भितर ते इन्स्टॉलमेंट भरना त्यांचे इन्स्टॉलमेंट बँकेन आसा ते तशें आसा आयज मायनिंग स्टार्ट जावपाची खंयचूनच हे दिसना लक्षणां दिसना अजून पर्यंत ते म्हणटाले की मायनिंग आमी स्टार्ट करता बट अजून पर्यंत आतां मायनिंग स्टार्ट जातलो आतां म्हणटा